नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. इंडोनेशियान आयोजीत केल्ल्या 20व्या आशियान भारत शिखर बसके खातीर तशेंच 18व्या पूर्व आशियाई शिखर परिशदेंत वांटेकार जावपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या इंडोनेशिया भोंवडेर वचपाचे आसात. फाटल्या वर्सा भारत आशियान संबंदांचें रुपांतर व्यापक धोरणात्मक भागीदारीत जाले उपरांत ही पयलीच आशियान भारत शिखर बसका आसा. हे बसकेंत भारत आशियान संबंदांचो नियाळ तशेंच परस्पर सहकार्याच्या भवितव्याची दिका निश्चित जातली. भारतीय अर्थवेवस्था खूब तेंपासावन संवसारीक मळाचेर आपले वयली सुवात टिकून आसा. फुडल्या काळांत संवसाराक वेगवेगळ्या संघर्षाच्या बहुआयामी परिणामांक तोंड दिवचें पडलें तरी ही सुवात कायम आसतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आगामी G20 शिखर बसके पयलीं प्रधानमंत्र्यांनी एका खाजगी संकेतथळाचेर दिल्ल्या मुलाखतींत देशाची अर्थीक परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. तातूंत भूराजकीय अनिश्चितता, विश्वासू संवसारीक संस्थांची गरज आनी अर्थीक बेजबाबदारपणाक लागून निर्माण जावपी धोके हे विशीं देशाची भुमिका प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केली. केंद्र सरकाराक फाटल्या 9 वर्सांत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास हो दृश्टिकोन आपणायला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. भारताचो सकारात्मक आनी स्वयंप्रेरीत दृश्टिकोन संवसारीक समस्यांचेर उपाय काडपा खातीर उपयुक्त आशिल्ल्याचें पुराय जगान मान्य केलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. G20 परिशदेचो अध्यक्ष ह्या नात्यान भारत एक जैव इंधन आघाडी सुरू करता. हाका लागून सगळ्या देशांच्या उर्जेची गरज पुराय जावपाक मजत जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. नवी दिल्लीत जावपी G20 शिखर बसके खातीर प्रतिनिधी मंडळाच्या मुखेल्यांच्या आगमनाक सुरवात जाल्या. नायजेरियाचे राष्ट्रपती बोला अहमद टिनुगू हे नवी दिल्लीत सगळ्यांत पयलीं दाखल जाल्यात. G20 शिखर परिशदेच्या तयारेक नेट आयला. बसकेचे मुख्य आयोजक स्थळ आशिल्ल्या भारत मंडपमची मुखेल संकल्पना भारत लोकशायेची जननी अशी आसा. ह्या परिशदेंत वांटो घेवपी वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या सांस्कृतीक दायजाचें दर्शन वेगवेगळ्या 16 भाशांतल्यान विदेशी सोयऱ्यांक घडयतले. ह्या मंडपमांत भौतीक आनी आभासी पद्दतीचें प्रदर्शन घडयलां. तातूंत भारताच्या इतिहासाचे सांस्कृतीक वैभवाचें आनी मौलीक दायजाचें दर्शन जातलें. मंडपमच्या मदीं सिंधू सरस्वती संस्कृतीचें दर्शन घडोवपी उबे केल्ले शिल्प मुखेल आकर्शण थारलां. शिखर बसकेच्या निमतान पुराय दिल्लींत खर सुरक्षा वेवस्था आनी येरादारीचेर नियंत्रण दवरलां. नवी दिल्लीत जावपी G20 शिखर बसके निमतान नॅशनल मिडिया सेंटरांत तयारी पुराय जाल्या. वेगवेगळ्या देशांतल्यान येवपी प्रसार माध्यम प्रतिनिधींक भारतीय संस्कृती आनी सभ्यतेची वळख जावची असो यत्न ह्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान केला अशें केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिल्या. आयज तांणी नॅशनल मिडिया सेंटराची पळोवणी करून नियाळ घेतलो. कल्चर हो, वहाँ की ट्रेडिशंस हो, उन सब के बारे में बताया गया है. और अगर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग एरियाज के नाम क्या दिए गए. गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, ऐसे अलग अलग महान नदियों के ऊपर उसके नामकरण किया गया है. अगर आप इसके कॉन्फ्रेंस रूम्स को देखोगे, कोई 50 सीटर, 70 सीटर, 100 सीटर, 150 सीटर, सबसे बड़ा हिमालय 300 सीटर से ज्यादा का क्षमता का है. यहाँ कियोस्क से लेकर उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से लेकर कंप्यूटर से लेकर सब तरह की सुविधाएं दी गई. तो खाने का हॉल भी जो साथ में है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि नए भारत की बुलंद तस्वीर. लेकिन अगर आप यहाँ से थोड़ा सा साथ वाले हॉल में देखेंगे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हॉल नंबर 3 में जिस तरह से उस पर दिखाया गया है. फिर डिजिटल इंडिया इमर्सिव एक्सपीरियंस, ये भारत की एक नए भारत को दिखाने का एक अवसर है. ये सारे प्रयास इसलिए किए गए हैं कि जनता को दिखाया जा सके कि भारत क्या है. रिच कल्चर ट्रेडिशन के साथ साथ भारत की ये नई पहचान जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से है, चाहे वो चंद्रयान के माध्यम से हो, मंगलयान के माध्यम से, स्पेस सेक्टर में भारत ने क्या किया है, वो भी एक दिखाने का अवसर यहाँ पर है. G20 की अध्यक्षता में भारत के पास अवसर है अपनी कला, संस्कृति, साहित्य और नए भारत को दिखाने का. तो इसलिए मैंने कहा कि हम एग्जीबिशन के माध्यम से तो दिखा रहे हैं, लेकिन देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग करके हमने दिखाया कि कैसे भारत अलग अलग शहरों में क्या इसकी ताकत है, अलग अलग राज्यों की क्या विशेषताएं हैं.
G20 शिखर बसकेच्या माध्यमांतल्यान पुराय संवसाराक भारतीय संस्कृतीचें दर्शन घडटा अशें मत विदेश वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी उक्तायलां. दूरदर्शनाक दिल्ल्या खासा मुलाखतींत त्यो उलयताल्यो. उदरगत सादपा वांगडा दायजाची जपणूक करपाचो मूलमंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिला अशें सांगून संवसाराक देख दिवपी जायत्यो गजाली भारता कडेन आसा अशी गौरवपूर्ण तोखणाय मंत्री लेखी हांणी आपल्या उलोवपांत केली. If we could change the word legacy with heritage, that would be better because legacy can have multiple interpretations and there are many legacies which we want to get rid of. So I would say progress, development and taking the heritage along. It's not as if you leave your heritage because heritage is part of your identity. So you need to identify yourself with your existence and that's the softer part of our existence. And I feel ultimately what is development worth unless your soul is protected. The soul's protection is what your existence is all about, your identity is all about. So you just can't change yourself for being someone else, Right. So India has taken a very, very cautious stand so far as this aspect is concerned. Knowing who we are, carrying on the legacy of 5,000 plus years of civilization along, layer by layer, showcasing the best to the people, catering to all the 5 senses of your visitors. It has been the job which we have been engaged with. भारताचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार, वेंचणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे आणि वेंचणूक आयुक्त अरुण गोयल हांणी मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर राज्याक भेट दिवन वेंचणूक तयारेचो नियाळ घेतलो. वेगवेगळे राजकीय पक्ष, राज्य प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा हांचे वांगडा बसका घेवन आयोगान तयारेचो नियाळ घेतलो. ह्या उपरांत आयज भोपाळांत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी वेंचणूक तयारेची म्हायती दिली. इंडियन नेशनल कांग्रेस इनके पदाधिकारी और प्रतिनिधिगण हमसे मिलने आए. सबकी कंबाइंड मिला के मांगे ये थी कि एक ही परिवार के सदस्यों का मतदान केंद्र मोस्टली एक ही जगह पर हो, टूटे ना. पूरे चुनाव के दौरान धनबल को और बाहुबल को, जिसमें धनबल में शराब का वितरण या ड्रग्स का वितरण या फ्रीबीज का वितरण है, उसको रोका जाए. ईवीएम्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जाए. फेक न्यूज का एक माहौल बनता है, सभी चुनावों में नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं, उन पर रोक लगाई जाए. येता त्या 23 सप्टेंबर सावन चीनात 19 खेळा सर्तीक सुरवात जावपाची आसा. ते निमतान भारतीय खेळगड्यांच्या सन्माना खातीर नवी दिल्लीत आयोजीत एका कार्यावळींत केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी भारतीय खेळगड्यांच्या औपचारीक पोशाख आनी गेम किटाचें अनावरण केलें. ह्या कार्यावळीक खेळा राज्यमंत्री निशीथ प्रामाणीक आनी भारतीय ऑलिंपीक संघटनेच्यो अध्यक्ष पी.टी. उषा हाजीर आशिल्ल्यो. आतां मेरेन सगळ्यांत चड 623 खेळगड्यांचो पंगड हे सर्तींत वांटो घेता आनी ते दोळे दिपकावपी कामगिरी करतले असो विश्वास मंत्री ठाकूर हांणी उक्तायलो. कंटिंजेंट को भेजने की आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 623 खिलाड़ियों का इस बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है. और यहां पर सरकार की ओर से भी जो आपने मांगा, कितना सपोर्ट स्टाफ चाहिए, ऑफिशियल चाहिए, बाकी सब उसके लिए भी मंजूरी दी गई. मुझे पूर्ण विश्वास है जब एशियन गेम्स में आप में से बहुत सारे लोग गेम्स देखेंगे, कोई टेलीविजन पर, कोई फिजिकली जाकर देखेगा. जब भारत के खिलाड़ी किसी भी मैदान पर उतरेंगे, हम सब, all of us, 140 crore Indians will cheer for India and for the Indian athletes. आयज श्रावण वद्य अष्टम म्हळ्यार कृष्ण जन्माष्टमी. हे निमतान आयज पुराय देशभरांतल्या कृष्ण देवळांनी फुलांची सजावट आनी आकर्षक रोषणाई केल्या. देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांत तरेतरेच्या पद्दतींनी हो उत्सव मनयतात. गोकुळ, मथुरा, जगन्नाथपुरी हांगा व्हडा प्रमाणांत हो उत्सव मनयतात. राती 12 वरांचेर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव जातलो. गोंयांत लेगीत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या श्रीकृष्ण देवळांनी गोकुळ अष्टमीच्यो कार्यावळी चालू आसात. दिवचल तालुक्यांतल्या नार्वे हांगा पोरणे तीर्थ वाठारांत श्रीकृष्ण जन्माष्टमी खातीर व्हडा प्रमाणांत भावीक एकठांय जाल्यात. वेगवेगळे धर्मीक कार्यावळी लेगीत जाल्यो. पंचगंगा न्हंयच्या उदकांत न्हाण करून भाविकांनी श्रीकृष्णाचें दर्शन घेतलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी लेगीत श्रीकृष्णाचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी आपलें मनोगत व्यक्त केलें. तीर्थक्षेत्र म्हणजे त्रिवेणी संगम आमी अशें म्हणटा
मांडवी नदी जी आमी मादय मादय म्हणटा तशेंच जुवारी, पण जो तीर्थक्षेत्र आमी हांगासर म्हणटा तें कारण कितें आसा की हीच मांडवी नदी जेन्ना हे वाशी बेट आसा त्या वाशी बेटा पासून तो परत 2 भाग जाता तिचे आनी परत ह्या नारवे ह्या जाग्यार येवन ते परत संगम जाता थंयचो. ते तिनूय फाटे जे आसा जुवारीचो आनी मांडवीचे 2 फाटे हे येवन हांगासर एकत्र जाता आनी आमी ह्या पवित्र अशा स्थानाक तीर्थक्षेत्र म्हणटा. आनी परंपरेनुसार आयज आमच्या हांगासर नारवे गांवांत ही परंपरा आसा. हांगासर जन्माष्टमी भरता आनी लोक मोठ्या संख्येन हांगासर अभिषेक करपाक आमी आपल्या भावनेन हांगासर पुजा अर्चा करपाक येतात. अमेरिकन उक्त्या टेनिस सर्तींत दादल्याच्या दोट्टी गटांत भारताचो रोहन बोपण्णा आनी ताचो ऑस्ट्रेलियाचो वांगडी मॅथ्यू एबडन ह्या जोडयेन उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केला. काल जाल्ल्या उपांत्यपूर्व फेरयेच्या सामन्यांत बोपण्णा एबडन जोडयेन अमेरिकी जोडयेचो 7-6, 6-1 अशा सरळ सेटांनी पराभव करून उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.